The exams are starting from 4 days from now and the results are still not being declared. We have not come here to hit her. We have not come here to do anything. We just came up with only simple questions to ask her when their results will be declared. But she is not ready to answer. She's gone inside and she's locked. I don't know why they are doing this to those students. And this has been a tradition by the Goa University. They have always been doing this and we don't have answers to the questions. These are the affected students. They will tell you more on when they answered the exam. They answered it in October and still they've not got their results. But हांव साळगांवकर कॉलेजचो स्टुडंट रितेश रावल. एवरी इयर एग्जामी जेन्ना जाता पळय 2 ते 3 म्हयने घेतात टू डिक्लेअर द रिजल्ट्स. लास्ट इयर अशेंच रिजल्ट येवंक नाशिल्ले म्हूण आमी अल्टिमेटम दिल्लें एज राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघटन आनी आमचे काँग्रेसीचे स्टुडंट्स विंग. आमी दोगांयनी मेळून एक इंटिमेशन दिलो तांकां गेल्या वर्साचें पळय. आणि हे केल्या नंतर आम्ही तांकां अल्टिमेटम दिलो की 3 दिसां भितर रिजल्ट डिक्लेअर करा नाल्यार आमी स्ट्रायकार वतले. ते केल्या नंतर तिसऱ्या दिसा आमकां तांच्यांनी रिजल्ट डिक्लेअर केलो. हें आतां वार्षिक पद्दत जाली. जसो गणपती पुजता पळय एवरी इयर तशें हांच्यांनी ती सिस्टम केलें की बाबा एवरी इयर आमी लास्ट दिसा रिजल्ट डिक्लेअर करतले. फ्रॉम माय सोर्सीस इन द कॉलेज अशें करून आयलां की एक एग्जाम अशी जाल्या ज्या एग्जामीक भुरगे एग्जामीक बशिल्ले आनी एग्जाम आन्सर करतना रिजल्ट आयला आनी भुरग्यांक अर्द्या वरान उठोवन हाडले आनी म्हणटा तुमी पास जाले म्हणून. सो आतां म्हाका सांगा आमी जेन्ना हांचे कडेन इतले दीस जेन्ना कम्युनिकेट करताले की मॅम रिजल्ट केन्ना येतलो एग्जामी केन्ना आसतले कशें कितें हांच्यान टायम टेबल डिक्लेअर केला. टायम टेबल कसो आसा 8, 9, 10, 11, 12 लायनीन पेपर दवरल्या. मागीर ताज्या नंतर रोखडेच फ्रेश पेपर स्टार्ट जाता. द फ्रेश पेपर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 16, बॅक पेपर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 8. आतां रिवेल रिजल्ट जो मागता पळय तो बॅक पेपरांचो हे एग्जामी पयली आसा. तांच्यानी आतां रिजल्ट धाडला म्हणटा खंयच्या पेपरांचो जे एक्चुअली फ्रेश पेपर आसतले ते. आनी सद्या परिस्थितीन कशें आसा समजा आमी आतां 3 कोणाक बॅक आसा कोणाक 4 बॅक आसा ते पेपर आतां फुडल्या विकांतल्यान स्टार्ट जाल्या. 4 दीस ते 5 दीस उरले. आतां खंयच्या पेपरांक शिकपाचें समजा ह्या पेपरांक शिकपाक लागले आनी फाल्यां सकाळीं रिजल्ट आयलो आनी कळ्ळें की पास जाले आनी ह्या पेपरांकूय असो टायम आसा की एका फाटल्यान एक पेपर आसा आनी इवन ते पेपर तशेंच आसा. सो आतां आमी जेन्ना विचारपाक आयले तेन्नाय आमकां कांय उतरां दिना. ती अजून आतां भितर बंद करून गेल्यात. भुरग्यांनी सकाळी वचून एग्जामिनेशन कंट्रोलराचे नाक दाबतासर सांजे मेरेन रजिस्ट्राराचें तोंड उगडलें. राती उसरां मेरेन युनिव्हर्सिटीच्या वेबसायटीर रिजल्ट अपलोड करता म्हूण युनिव्हर्सिटीच्या रजिस्ट्रारान सांगलां म्हूण भुरगे सांगतात. रिजल्टाची हार्ड कॉपी खंय ब्रेस्तार मेरेन ते कॉलेजींनी पावतली. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी.